मगच्यान बायबलांत एक भारी आपुरबायेची काणी आसा आनी आमी पळयता थोडे फावटी तांच्या संवसारांत तरणाटे भुरगे जावं दी चेडूं जावं दी चरको जावं दी आपूण मोग केल्ल्या खातीर मस्त सॅक्रिफायस करतात. हांवें कितले फावटी पळयलां चरको मोग करता आनी तो कितल्याक वर्सां ताचे कडेन तेंचे दुबळीन तांचे कडेन घर ना आनी कांय ना. काजार जाल्या उपरांत त्या चेडवाक ताणें घरांत आपणें घर करीचें आनी चेडवाक हाडिचें त्या घरांत. ती बालगडांत जावन आदी मागांत जावन पुर्वजांत जावन आयिल्ली संस्कृती. तशें हांव एक ल्हान बिडार कर्ण एक घोंटेर कर्ण एक ल्हान बिडार कर्ण त्या म्हज्या पत्नीक हांवें हाडिचें आमच्या घरा हाडिचें. तशें आपणाच्या घरा हाडिचें तशें तें मात काजार गरीब करिना कांय नासतना काजार आनी खंय मागीर तशें आसता. आतां जाल्यार भुरगे भायर येतात, गोळटात, कस काडटात. 5, 6, 7, 8, 9 वर्सां कर्ण एक ल्हान बिडार कर्ण मागीर काजार जावनचें आमी पळयलां कितलो वावर करचे भुरगे मस्त आसात. तशें आनी तें पळयता हांव हे बायबलांत आसा. इसाक आपल्या पुताक जाकोबाक धाडटा. त्या आदी मागां आमचे पुर्वज 18 वर्सांचे जाताना चेडूं पळयताले चेरक्याक आनी 20 वर्सां भितर काजार करताले. तशें आदी मागां देखून त्या कालाचे बरे आसले गोठ मूठ आसले. तांच्या 18 वर्सांच्या समा एक 4 मेळटा बरी करून घट्ट करून बळादी काडूंक थोडे फावटी कश्ट जातात. तांचें खाण आनी तांचें वे ऑफ लायफ राती न्हिदचें आनी सकाळीं लेट करून उठचें एक्सरसायज ना तें ना भुरगे आतांचे न्ही पयलींच्या कामांत ताणें पुरो कशें आसले ते तशें. आनी आमी तुमी पळयलां आदी माग कशें आसले गे म्हूण तरणाटे 18 वर्सां 14 वर्सां 18 वर्सां जाताना भरती जाताले जिवान भरतले काम कर तितलें काम आसलें तितलें शिस्त आसली आनी तितलें बरें खाण जेवण आनी बरें जिणेची रीत साल पुरा बरी आसली ती. आतां पुरा वेगळीच जावन गेल्या तें एक आदली गजाल. जकोबा सांगता तो जकोबा आळे वसू आमच्या सैरो आसा तें पयसल्यान सैरो आसा पयसुल्यान सैरो पडटा आमकां तो वसू ताच्या भुरग्यां कडेन ताचे कडेन उलोवन तुका एक चेडूं ताचे कडेन हें जावन लग्न जावन ये म्हणून आनी ताका धाडटा जकोबाक धाडटा. जकोब येता सैरीक पळोवंक आनी येता. सैरीक पळोवंक येताना ताका लाबानाचें दोगां चेडवां लियाम आनी रेचल. रेचल कोलें सोबीत गुणांनी कशें अशें सोबीत कितें गुणांनी कोलें सोबीत ताचें गूण ताचें मागणें देवा थंय आसची ताका मोग देवा थंय आसची त्या मागण्यांत उर्बा आनी हेरांची सेवा आनी ताचें मोवाळ उलाणें मोवाळ साल बारीक शिस्त ताची एक पळोवन तो पिसोस जाता. आनी लियामाक देवा थंय तितलें मागणें उर्बाणी ना हेरांचो मोग मायपास उणो ताका तें बरेंच ना म्हणून ना. पूण रेचला तितलें भारी हुशार श्रेश्ठ न्ही तें तिके सेकेंड. रेचल भारी बरें गुणान फस्ट आनी बेस्ट तें ताचे रेचलाचेर मोगार पडटा. आनी लेबान तांचे बापायड आसा लेबान हाडे सांगता लाबान म्हाका तुज्या दुये कडेन काजार करून दिचे रेचल जायते दिवया पूण एक शर्त घालता तो. शर्त घालें म्हणल्यार तुवें 7 वर्सां म्हज्या हांगा शेतांत काम करचें आनी तुका कसले पयशे दुडू आनी कांय ना म्हणटा. कांय दिना पयशे आनी सांबाळ आनी कांय ना. पुंख्याक तुवें हांगा रावन काम करचें जेवण दिता तुका म्हूण. आनी जायत म्हणटा ताच्या मोगान आनी काम करतना तो शेळयांक पळयता आनी शेळयांक आनी पळोवन हाचे कडेन 1000 आसली 7 वर्सांनी कितली हजार आनी हजार शेळयो जातात. आनी गाद्यान तशें आनी एका दिल्ली बेसाय करून दिल्यार जाणांक धरून तो बरो करून करयता. जेकब म्हणून तो मॅनेजमेंट करता कोले मॅनेज करता म्हणून तो शेळयो गायरायन तशेंच एक 2000 आसल्या कडेन 20,000 वयर येतात गोठे बोरण आनी पुरो जातात. ही खबर ताका कळटा. हळ्ळे सगळी हळ्ळीत बदलून सोडल्या ताणें म्हणून लाबानाक म्हणून. आतां तो लाबान सांगून धाडटा ताची 7 वर्सां जालीं म्हणून वय येता हाळे हांवें रावन येवन हांगा 7 वर्सां जालीं म्हाका काजार करून दी म्हणून काजार करून दिता न्हू वो काल करता व्हडल्या चेडवाक ताका काजार करून दिता. आनी खाळो गो त्या दाळा पळय चेडूं खाळो गोच्या भितरली रुमां जनेल आनी आसना त्या दाळा व्हडल्या चेडवाक काजार करून दिले म्हळ्यार ते भितर तो सकाळीं उठोन पळयता कालें पळोवनचें तें व्हडलें चेडूं रेचल न्ही तें लियाम हाडे काजार करून दिता तो वांत लागी जेकब तो म्हणटा ना हांवें सारलें तुका रेचल दी म्हूण तुवें मोस केलाय म्हणा. ना 7 वर्सां काम केलें तुका लियाम रेचल जाय जाल्यार आनी 7 वर्सां तुवें करचें म्हूण सांगता. दुखां गळयता ताका घरचो उडास येता आवय बापायचो उडास येता जाल्यार ताका रेचला सोडूंक मेळना. रेचल द बेस्ट. हांव सेकेंडा कडेन ना म्हाका फस्टच जाय म्हाका बेस्ट जाय म्हाका सेकेंड क्लास हाडे नाका म्हाका फस्ट क्लास हाडत जाय म्हाका तें बेस्ट आसलें जाय जें म्हाका श्रेश्ठच जाय जें
या उण्या मोलाचें म्हाका नाका, म्हाका तें बेस्ट आसलें श्रेश्ठ मोलाचें जाय जें म्हणटा तो पता. आनी 7 वर्सां तुजे लागीं हांव सांबाळनासतना काम करता म्हणटा तस प्रमाणें काम करता. लाबान कठीण ग्रेस जाता. आनी 7 वर्सां जाल्ल्या उपरांत त्या 7 वर्सांनी ताणें काडली वावंट, ताणें काडली दुकान, ताणें काडलो सॅक्रिफीस, ताचे वळवळे ते सगळे बायबलान बरयल्यात. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळया 20 आनी 9 अध्यायी 20 श्लोक 29-20. राहेला पासून जाकोबान 7 वर्सां सेवा केली. ती वर्सां ताका थोड्याच दिसां बरी दिसली, कित्याक ताणें राहेलाचो मोग केल्लो. देवाचें उतार आमी आयकलें. तातूंत तसो सॅक्रिफीस तो करता रेचेला खातीर सॅक्रिफीस करता ताच्या मोगा खातीर. आनी त्या काडीचे म्हज्या घरा ताचे वरवीं ताची जिणी हांवें सोबयचें, म्हजी जिणी ताणें सोबयचें म्हणून ताच्या मोगा खातीर तो कितलो सॅक्रिफीस करता म्हणना तो सॅक्रिफीस करता. देखून मोगाच्या न्हू आमी देवाच्या मोगा खातीर कसलो सॅक्रिफीस केला गी. बापान आमचो मोग केलो तसो सॅक्रिफीस पळया. ताच्याच एका पुताक ताणें दिवन सगळें तें बलिदान आनी ताणें जेजून आमच्या खातीर काडलें कश्ट वळवळे. जेजूचे कश्ट वळवळे ह्या करेस्मांत आमी नियाळ्या. ह्या प्राजीत काळार आमी नियाळ्या. बापाचो मोग आमी नियाळ्या. बापान आमकां दाखयलो मोग, तो खतखतो मोग, तो पॅशन, त्यो ओडण्यांनी भरिल्लो आमच्या खातीर. बापायचे ओडणी आमकां बरें करचें म्हणली, आमकां समाधान दिचें म्हणली, आमचें मोग करचें म्हणली आनी आमकां ताच्या मोगांत एक करचें म्हणली. ताची ओडणी कहली ओडणी बापाची, कहली ओडणी ती. आनी त्या ओडणेच्या मोगान तो आमकां बाप आमचो मोग करता आनी ताच्याच एका पुताक त्या मोगाक लागून तो दिता. आमी बापाचो मोग तसो करता गी. त्याच मोगान आमी बापाचो करता गी. त्याच मोगान आमी बापाक पाठिंता गी. त्या मोगाच्या उर्बेन आमी ताचे लागीं मागण्यांत उलयता गी. मागण्यांत आमी संभाशण करता गी. देवा कडेन संभाशण करता गी. आमी एक घडी बरी चिंतून पळया. त्याच बापान केल्ल्या आमच्या दाखयल्या बरी आमी एकामेका दाखयता गी. बापान आमची पदकां बक्षिल्ल्या बरी आमी बक्षिता गी. आमी बक्षिता गी. तर आज बाप आमच्या लागीं सारता, आमच्या लागीं बापी सारता. तो आमचो कोलो खतखतो मोग गी म्हणून आमी कोलो सॅक्रिफीस केला गी म्हणून. मोगाच्या न्हू बापा खातीर आमच्या सोम्या खातीर इल्लोसो म्हणी आमी सॅक्रिफायस करचो. इल्लोसो सॅक्रिफीस आमी करूंक शिकायचें. इल्लो खंय अवकाश मेळटा थंय इल्लो सॅक्रिफीस करन देवा हांव तुजो मोग करता म्हणून आमी सांगचें. सॅक्रिफीसात बरें मोग आनी सॅक्रिफीस सांगातात चलता. देखून मोग आनी सॅक्रिफीस तो सांगातात येता. तो सांगातात आसता कित्याक तो असो मोग हांवें केला गी, सॅक्रिफीसाचो मोग हांवें दाखयला गी म्हूण पळय. कुटुंबांत मागणें ना, कुटुंबांत आमी सॅक्रिफीस ना, कुटुंबांत आमचें ध्यान ना. कित्याक तूं तसो बापाचो मोग करिनाय. जर तर बापाचो मोग खतखतो मोग तुज्या काळजांत आसलो जाल्यार, बापाच्या मोगान तूं बरोलोय जाल्यार, खंडीत जावन तूं बापाचो मोग करतलो जाल्यार बापाच्या मोगान तूं बरता आसलोय. बापाच्या मोगान बरोवन करता तुज्या मागण्यांत दिसून येता जालें, तुज्या त्या खतखत्या उर्बेन दाखोवन येता जालें, मागण्याच्या आशेन तुका दाखोवन दिलें, सेवेन तूं दाखोवन दिता आसलोय. तशें देखून बापूय इतलो मोगाळ बाप. देखून तसो आमी मोग करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हाका रेचल माय सॉट आफ्टर डिझायर, माय सॉट आफ्टर लव, माय सॉट आफ्टर माय पर्पज ऑफ माय लव. हांवें आशेल्लें, हांवें सोदुल्लें तेंत रेचलत तें म्हाका जाय म्हणून. देखून त्यो म्हजी आशा. देखून ते जाकोबान रेचलाक सोदुली ती दाखयली आशा आमी आमचे काळजांत आसा गी. ती खतखती सोदची, ती आशेल्ली. जेजूचो मोग फस्ट मोग द बेस्ट. त्या मोगाक हांव आशेतां गी. जेजूच्या मोगाक आशेतां गी. देखून मोगाच्या न्हू लियाम पळय तें खाली म्हळ्यार आमचें जिवनचें मात्र नवें सावना. तें इंग्लिशान म्हणटा आमी सर्वायवल, जिवनच्या खातीर जिवनचें. लियाम म्हळ्यार सगळीं काजार जातात न्ही एक काजार. तातूंत कांय एक कुचू वताय ना. कुचू वताय म्हणटात पळय हिंदींत, तें तातूंत ना, लियामा कडेन ना. तें कोणा कडेन आसा ती खतखती उर्बा, ती एक ओडणी आनी ती एक संतोश सदांच जिणेचो एक आचारण, एक संभ्रम जिणेंत. लियाम हाडे खातीर जाल्यार जिणें संभ्रम ना. रेचल जाल्यार जिणेंत संभ्रम आसा. त्या टायपाचें क्वॉलिटी बेस्ट. देखून रेचल जावन आसा संकेत आमचें रिवायवल. परतून आमी रिवाय करचें, नवीकरण करचें, नवें सांव हाडचें जिणेंत, मागण्यांत नवें सांव आनी आमच्या सेवेंत नवें सांव, आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत नवें सांव. हें हाडल्यार आमी रेचला बरी. द फस्ट लव देवाक आमी दिता. वय देखून अध्याय 20 आनी 9 15 श्लोकांत आमी पळयता. आनी तो रेचल लियाम जायत म्हाका म्हणून प्रिटेंड करिना.
म्हाका तोश्टार पडटा, म्हाका प्रिटेंशन नाका, म्हाका रेक केल्थ जाय म्हूण ताच्या फाटल्यान म्हणटा. देखून आमचो जेजूचो मोग म्हाका इल्लो जाल्यार पुरो म्हणून प्रिटेंड करचें नाका. तो नीज मोग असल्यार मात आमची जिणी त्या नमुने मरे खतखत्या उर्बेन भरता. जेजूचो नीज मोग असल्यार मात्र. देखून तो मोग आमकां नासल्यार, तो मोग आमच्या काळजान नासल्यार आमचें खालें म्हूण सांगल्यार आमी तो खतखतो मोग नासल्यान जिणी छाप्पे जिणी आमकां ओंबाना, ते क्रिस्तांवांक ओंबाना. देखून तोलो मोगाची जिणी जायचे. देखून जिजस इज द बेस्ट. जिजस इज द बेस्ट आमकां. जेजू द बेस्ट. आनी जेजू खातीर आमी कितें सॅक्रिफायस करीचे. जेजूच्या परतें इनाम ना. देवान दिला अति श्रेश्ठ, अति वर्तें इनाम आमकां, जो आसा जेजू. जेजूच्या परतें इनाम ना. त्या इनामा खातीर आमी सॅक्रिफायस करीचे. आमचें बेस्ट मागणें देवा दिचें. खतखतें उर्बा ताका दिचें. खतखती आशेन आमी मागणें कर. जेजू थंय ह्या क्रेजमांत आमी एक जायचे. तसलें भाग आमकां सगळां मेळोवन दी. जेजूचो मोग भोगची देणें आशिर्वाद आमकां मेळोवन दी म्हूण मागया. आमेन.